भारतीय वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. वेंचणुकेचे ड्युटेक आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक 23 जानेरसान प्रशिक्षण सुरू जाता. राज्यांनी वेंचणूक घेवपा विशीं तांकां प्रशिक्षण. वेंचणूक प्रक्रियेत आशिल्ल्यांक पोस्टल बॅलटा विशीं दिशानिर्देशूय दिल्यात. आयोगाच्या दिशानिर्देशा प्रमाण सरकारी कर्मचारी पुलिसांक पोस्टल बॅलटाचेर मतदान करूंक मेळटा. ड्युटेर आशिल्ल्यांक मतदान केंद्रांचेर मामलेदार ऑफिसांत तशेंच ट्रेनिंग सेंटरांनी मतदान करूंक मेळटलें. मतमेजणीचे दिसा आदीं ना जाल्यार सामकोच कळाव जाल्यार मतमेजणीचे दिसा सकाळीं 8 पयलीं पोस्टल बॅलट पावपाक जाय. एबसेंटी मतदाता गट म्हणल्यार ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग, कोविड दुयेंती, कोविड दुबावीत व्यक्ती, एसेन्शियल सर्व्हिसेत आशिल्ल्यांकूय पोस्टल बॅलटा वरवीं मतदान करूंक मेळटा. सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर आशिल्ल्या हेर कामगार कर्मचाऱ्यांकूय पोस्टल बॅलटा वरवीं मतदान करपाक मेळटा. सगळ्या मतदारसंघांनी पोस्टल मतदानाची वेवस्था आसतली. वेंचणुके पयलीं 3 दिसां आदीं एबसेंटी मतदात्यांचे मतदान घेवन प्रक्रिया सोंपोवची म्हूण निर्देश. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.